सगळी आम्ही उभी राहून मिसाचे सुरवातीचे गायन गाऊया. A9 देवा मोगाक गायात पान 4. A9 पेज 4. Jesus adorbo, Jesus adacebo, ushalgaeria, deva mogagaya. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचे उपकार आयच्या मिसाक खुशालकायेन ह्या वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्ले आसा. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिन वासुया वाखणुया. हे मीस तुमचे पासत सगळे ताळगांवकारां पासत आमी भेटयता आनी आयच्या मिसाची मांडवळ करतात आमची SSVP वांगडी तांचेय पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. आज सायबीणमांची भेट ह्या कुटुंबांक जाता. दोंदरे, क्रिस्तालिना आनी रुमाल्द, कार्दोज वाडो, डायना डायस, केरंत, एर्नेस्ट विंगल, व्हडलेंबाट सायमन डिसोजा, मुलाती, सारिता डिसोजा ह्या कुटुंबा पासत मागुया. तांचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. थोड्या वरां भितर आमच्या गांवांत आज येतात आमच्या कुटुंबांतल्यो विधवा विडोज असोसिएशनाची वांगडी. आज तांचो दीस, कित्याक आज सांता पावला विधवांची आस्कारीण तिची परब पवित्र सभा मनयता. हो दीस तांकां उगडासाचो जावं किरीत भाशेन हे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी साद्या कालाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समोर उरता. आयचो सेवाधर्माचो विशय वचात कुरपेचें वरस कोलीत करात. आमी उत्सवीक वर्सांत आसा आनी आमी भावार्थान बाडो आनी भावार्थाची पुर्ती फळां दिवं दर एका उत्सवीक वरस आमकां एक कुरपेचें वरस. ह्या उत्सवीक वर्सा कुरपे बरीच जावं आनी ते आमी उतरांनी आनी कोन्यांनी परगटूं आमकां एक गरजेचो आनी म्हत्वाचो उपाय म्हटल्यार देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक भेटयलेल्या आयताराक मिसाचे पेटेन वांटो घेतना देवाच्या उतराचे आमी मोगान पडोवंक आनी ताच्या उजवाडान आनी सुफ्तेन आमी देवाची कृपा सगळ्यांक कोलीत करूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया.
आनी हे मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक जायते फावटी देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उजवाडीक दिवो जावंक ना. जायते फावटी पातका उद्देशी आमी काळोखांत भोंवल्या म्हूण ओडकून पातकांचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somiaka kutko, somiaka kutko, Krisaka kutko, Krisaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko. Moiva deva Sorgi ani shanti taja isha sosari sorves kora deva sorgi charaya sorbot vedar deva baba ami tuka namaskar kortam ami tuka dibasam tuja toroyo vabasot Ami tuka wakanta Sobia Jesus Christa Abacha ekasuta Sobia deva deva chishiri Tu sansara chebabka Uzviak bohozlai, amche magri, ai gudge, vidak no vidak pensagati, eu papache moime, Jesus Christa, nosso gomi, nosso Isor, nosso por mesmo. प्रार्थूया. सोर्पवेदारा आनी सासणाच्या देवा तुजें उतर आमच्या जिविताक उजवाड. तुजें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी उतरां प्रमाणे जियोंक आमकां तुज्या उजवाडान बोर. आनी तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी बरोवन वचूं. हे आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. नेहेमियाच्या पुस्तकावेलें वाचप. 7वो म्हयनो लागलोलो. सगळीं पोरजां एकूच मनीस जाल्ल्या पोरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या मैदानार एकठांय जालीं. सर्वेस्परान फर्मायलें, मोइजेसाचे समृद्धीचें पुस्तक तांणी एजरास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायलें. ताणें तें सभे मुखार हाडलें. सभेन
दादले बायलो आनी गिन्यानांक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवोंट्या फुडल्यान मैदानार दादल्यां बायलां आनी गिन्यानांक पावलोल्या भुरग्यांक उजीर भोव सकाळीं तें 2 पर्यान पुस्तका वेलें ताणें वाचलें. समृद्धीच्या पुस्तकाक शीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबोच रावोन केल्ल्या मोदेराच्या उंचच्या जाग्यार एजरास धर्मशास्त्री उबो आसलो. एजरास सगल्या लोकांहून उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगल्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सर्वेस्पराक व्हरत्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोरजेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगलीं बागोवलीं आनी दोमनीर सरपट पडून सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगलो लोक वाचलां तें सजमलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहमियास आनी एजरास धर्मगुरू आनी शास्त्री लोकांक शिकोवन दिताले ते लेवीत हांणी सगल्यांनी आख्खे पोरचेक सांगलें, तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात. समृद्धीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चरोप खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें इलें धाडात. कित्याक तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस जावंक नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बोड. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. हे स्तोत्र आमी हे परी गावया. अनेक वारी गाऊया. तुझी उतरा सायबा आत्मा आणि जीवीत. सर्वेस्पराची समूट सोर बोरी जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच करे. नेणट्यांची जानवाय. जबाब. तुझी उतरा सायबा आत्मा आणि जीवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड. दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. तुझी उतरा सायबा आत्मा आणि जीवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. तुझी उतरा
तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा म्हज्या कोडपा म्हज्या तारोका जबाब तुझी पुत्रा सायबा आत्मो आमी जिवी बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोल जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बराबर क्रिस्ताची कूड. आमी जण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडकार सगळी उबी रावन उद्गाराचे गायन गावया. B8 पान 24 B8 पेज 24 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गावचो. सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक 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 जोय जोय. Jezu babacie utor tu, tacia mocha ci koborza. Jezu karoga buzar tu, amka babashi babuke. सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक 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 जोय जोय. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजाइयास प्रवादेचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस कुडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हें पुस्तक कोडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, खुशालकायेन आज आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. आज खुबश्यो घडण्यो सेवाधर्मीक जिवितांतल्यान एक धांवती नजर मारुया. पयले सुवातेर आज देवाच्या उतराचो आयतार, वर्ड ऑफ गॉड संडे, पवित्र पुस्तकाचो आयतार. आनी वर्साक एक पावटी पवित्र सभा सगळे संवसाराक शिंपडलेली
आपले पोरजेक आपल्या भुरग्यांक उडास कोत्ता देवाचें उतर कितलें गरजेचें तें वाचूंक नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गॉड गॉड मोव ही पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां. तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो, संतोश म्हज्या काळजाचो. हें देवाचें उतर बाबा मडिनो वाचूंक, त्या उतराचो अर्थ काडूंक, तें शिकूंक आनी तें जियोवंक आमकां एक एकल्याक कायदो आसा. भाग्योन जेरोम म्हणटालो, तूं जेजूक ओळखूंक सोदताय जाल्यार पवित्र पुस्तक वाच. पवित्र पुस्तक नकळो यू कॅनॉट नो जीजस. आमी त्या पवित्र पुस्तकाची रूच आमकां आसूंक जाय आनी तें पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय. आज एक्चुअली सगळीं वाचपाक व्हडलीं आहलीं. बाय आलिसिनान धाकटुलें मोठ्या आकारान वाचलां, हांवें धाकटें वाचलां, आमची भयण मार्तान व्हडलें वाचलां. नेहमियास एजरास सांगतात, एजरास उबो रावलो वाचूंक आनी कितें नेम भोव सकाळीं तें दोनपार पुऱ्यान आयकात पोतून सांगता, भोव सकाळीं तें दोनपार पुऱ्यान पवित्र पुस्तकांतलें ते वाचताले आनी लोक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. आमी सेर्मोंग गेलो, हांव केदो सेर्मोंग केलो रे 5 विगारान म्हणटा जाय. काय बरी उतरां ही. आय एम नॉट टॉकिंग फॉर माय सेल्फ. भोव सकाळीं अर्ली इन द मॉर्निंग टील आफ्टरनून देवर पीपल गॅदर्ड अँड एजरास अँड अदर प्रीस्ट वूड रीड द वर्ड ऑफ गॉड अँड दे वूड ऑल लिसन. मिसाक 1 वर जालें, हांव वय 1 वर जालें काबार जायना मिस ना बाबा म्हणिना. त्या काळार मोबायल इंटरनेट होलें कांय नासलें, सोड टेलिविजन बी कांय नासलें, मायक नासलें, सावंड सिस्टम नासलो. लोक एकठांय जातालो. आमचे इगोर्जेन पळयात पुलपीत आहा, आतां थिंगा आमी हें घायला, कॅमेरा घायला, पुलपीतूच उजार जायना. आमचे एका इगोर्जेंत आशिल्ली इतिहासीक खुणां ती, थंय सान सेर्मों जातालो आनी सगलो लोक आयकतालो. देवर नो मायक्स. आय रिमेंबर एज अ स्मॉल बॉय, धाकटुलो भुरगो कसो हांव इगोर्जेक वेतालो तेन्ना थंय सेर्मों जातालो. 5 विगार एवांजल वाचतोच थंय वेतालो आनी थंय लोकां कडेन उलयतालो आनी परतून येतालो. एवरीथींग हेज चेंज नाव, नॉट फॉर बॅड, पूण सांगता थंय 5 विगार सांगतालो. तो कितले लोक आयकतालो आमी नकळो. थंयच उलयतालो. तेंकां एक कोदेल आहलें, व्हडलें कोदेल आहलें, त्या कोदेलाचेर बसतालो. बिकॉज इट वॉज कॉल्ड हॉमिली. हॉमिली म्हणजे होमली टॉक. काय बरें उतर हें इंग्लीश भाशेन हॉमिली म्हणटात, प्रवचन म्हणटात कोंकणी भाशेन, जोड आयकूंक समजना. हॉमिली म्हणजे होमली टॉक, म्हणजे माय पाय आपल्या भुरग्यां लागीं बसून उलयतात, सांगतात तांकां बाबा हें कर बाय हें कर. ते भाशेन आयताराचो लोक एकठांय जातालो तेन्ना 5 विगार वूड गीव अ होमली टॉक टू द पीपल. देखून थंय येतालो तो सगळ्या लोकां लागीं उलोवपाक, थोडीशी वस्तू सांगपाक. हें देवाचें उतर बाबा भयणीनो आमच्या घरांनी आसा. त्या उतराचो आमी मोग करुया. आमच्या भुरग्यांकूय वाचूंक शिकोवया. वाचूं न्ही तांकां. हांगा जायते फावटी वी स्ट्रगल, कोणूय वाचूंक सोदिना येना. तुमी पळयतात पयले कुमन्यांक क्रिजमांक काय बरीं भुरगीं वाचतात आनी मागीर कुमन्यांक जालो क्रिज्म जालो टाटा बाय बाय 5 विगार आमी पळोवया ना. हें देवाचें उतर आमी हांगासान परगटूंक जाय. आनी आमी परगट्टले इफ वी नो द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणटच पयलीं आज ही पयलीं चिंतना घरा वयता आसतना आज आमी देवाच्या उतराचो आयतार समरुमता. आनीक आमच्या गोंयांत ओल्ड गोवा सेंटर आहा. हो सेंटर हें देवाचें उतर परगटूंक शिकोवपाक जायतो वावर आसा. थंय काम करतात.
lay people also. आमी ताचो फायदो काडूंक जाय भावबडी. देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उजवाड. आज आमच्या भारतांत आमी रिपब्लीक डे, रेस पुब्लिका लातीन भाशेंतलें, लातीनलें उतर तें रेस पुब्लिका म्हणजे आमी सगळी जबाबदारी आमच्या देशा पासून. आमी सगळी जबाबदारी आमच्या देशा पासून. आमी हालींच 20 तारखेर डॉनल्ड ट्रम्प जेन्ना ताणें ही सुत्रां हातांत घेतली, प्रेजिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लोक चेडून रावतालो. सगळीं टॅलिव्हिजनांनी लायव्ह दाखयलें जें कितें वॉशिंग्टन DC घडटालें. वॉशिंग्टन DC इज द कॅपिटल ऑफ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. धाकटुलो गांव, धाकटुलें, समजुया तालिगांव येदेंच. ताका नांव व्हडलें आहा, वॉशिंग्टन DC, डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल. धाकटुलें तें. थंय कॅपिटल हिल म्हूण आसा, थंय व्हायट हावस म्हूण आसा, आनी थंय नॅशनल सॅमेट्री आसा. आमी कितलेच पावटी पावल्या थंय. त्या दिसाक ताणें सुत्रां घेतली तेन्ना सगळो लोक आयकूंक रावतालो ताका. अ टॉक दॅट वी वूड गीव वेन ही टेक्स चार्ज. ताणें जबाबदारी घेतली तेन्ना सांगलें, हांव हें करतलो. म्हाका जाय नोय अमेरिका, म्हाका जाय एक दुसरोच वेगळोच अमेरिका, एक नवो सूर्य आमचेर उदेला. आतां सगळें पोन्नें सोडून नवें जावया, हें आमचें स्वप्न. भाव भयणीनो, आज जेजू देव मंदिरांत वता आनी बापाचें स्वप्न लोकांक कोडीत करता. म्हाका कित्याक धाडला बापान हें कोडीत करता. सगळो लोक आयकता ताका. इजाइयास प्रवादाची उतरां जेजू आपलीं कोत्ता. आनी ही गिव्स अ फर्स्ट स्पीच ऑफ लिबरेशन. म्हाका बापान धाडला सुटका दिवंक सगल्यांक. ही ताची पयली स्पीच. देखून सगलो लोक ताका चेडून आयकतालो आनी ताच्या तोंडांतलीं माणकुलीं उतरां आयकतालो. जेजू सांगता, बापान म्हाका अभिशेक केला. गॉड हॅज एनॉयंटेड मी, माय फादर हॅज एनॉयंटेड मी. आनी आमी हांगा आजिल्लीं आसलीं, आमी ऑल आर एनॉयंटेड. देवान आमकां एनॉयंट केल्यात. बावतिजमाच्या दिसाक आमच्या अर्द्याक, आमच्या ताळयेक तेल लावन वी आर एनॉयंटेड sons and daughters of God. And so all of us are called to proclaim liberty. आमकां एक एकल्याक मेकळेपणान जियोंक आनी मेकळेपण परगट करूंक धाडल्यात. कितें? गरिबांक बरी खबर, कोयद्यांक सुटका, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस कुडीत करूंक म्हाका धाडला. भाव भयणीनो, तुमी आनी हांव आमी सगलीं वी आर एनॉयंटेड आनी वी हॅव बीन सेंट. आमकां सगल्यांक पाठयल्यात. आनी देखून ह्या वर्साचो गवळीक विशय वचात, म्हजे बरे खबरीचे गोवाय जायात. वी आर ऑल कॉल्ड. आनी देखून आख्खे भारतांत आमी क्रिस्ती पोरजा धाकटुली कोरी, बट वी हॅव अ वॉयस. आनी हो आमचो ताळो आमी उखलूंक जाय. जो अनीत आसा, जो वेगळोचार आसा, थंय भ्रश्टाचार आसा, जंय सगळे तरेचे वायट वस्ता, थंय आमचो ताळो आमी उखलूंक जाय. आनी हो ताळो उखलता आसतना आमचेर बडी पडटलीच, दुबाव ना. पळयात आमच्या शास्त्रीच्या लोकांक भियेनात ते. वेलसांव, चांदोर तांकां व्हडून धरून व्हेल्यात. फातोड जाय त्यो केशी घाल्यात, भियेनात ते. कित्याक लागून? फुडले पिळगेक लागून गोंय सांबाळूंक सोदतात. आमचो सरकार गोंयकारां पासून मोगान पडूंक ना. गोंयकारांच्या हिता पासून कांय करिना. आनी देखून हेंच्यांनी आमी जायते कश्ट भोगता. पळयात, स्मार्ट सिटी जायच ना. केन्ना जातली देव जाणा. आमी भोगता. एवरी नायट इज लायक ए नायटमेर फॉर पीपल ट्रॅवलिंग बाय बासीस. आमी खुशाल एक दीस गेल्यार आमकां घोमता. हेंच्यांनी 2 दीस हांव फोंतें सेर्मांवाक आसलो.
दोनूय दीस पावतलो ना हांव नोकळो आहलो. हांगाच्यान सांतिनेज पावलो पॅक्ट उरलो. चिंता हांव फादर रावतलो म्हाका. ट्रॅफीक जॅम्स येता आसतना राती उरलो. हांगा पावता म्हणून फादर सगळे आनी ब्रादर बसून तेरसाक तयार आसले. आमकां सुटका, आमकां मेकळेपण कोणें दिलां? देवान. आनी जायते पावटी बाबा म्हणिनो भारतांत आमी खरेंच स्वतंत्र आसा. जायते पावटी म्हज्या मनांत येता हो विचार, आर वी रियली फ्री? इज दीस रेस पब्लिका? or this is the country of a few? जेजू भिवंक ना. आपलो ताळो उखल्लो. फारिजेवांचेर, धर्मशास्त्रांचेर उखल्लो ताळो. ओनी ती कितें आसलें दाखोवन दिलें. भाव म्हणून येस आमी सदांच तयार आसूं जाय. हो देश आमचो, आमी ह्या देशाचे नागरीक. दिसान दीस भुरगीं शाळेंत म्हणटात वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एक ओत कहो घेतात. कितलो फळाबरीत तो ओत हांव नोकळो. ही फुडली पिळगा जिका आमी तयार करता देशाचे फुडारी जावंक खूंय आसा. Today Delhi is burning, capital of India is burning because of elections. काय बरो सिस्टम आसलो न्हय आमी विचून काडूंक आमचे फुडाऱ्यांक. आज आसा हो सिस्टम? आज कोणाच्यानूय झुजू येता इलिसा ना भाव. देखून आज घरावेत आसतना मनान दवरुया जेजूक बापान धाडलो फॉर लिबरेशन. असले मेकळेपण आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या भारतांतल्या दर एका नागरिकाक मेळूंक जाय. नाजाल्यार आमचो देश आजून गुलामपणांत आसा. आजून पर्यंत आमी आमचेच गुलाम. ब्रिटीश गेले, आमी कॉन्स्टिट्यूशन केलें. एम आय फ्री ऑर आर वी एनस्लेव्ड? हाचो विचार. तिसरे सुवातेर भाव म्हणिनो आज आमच्या गोंयांत आनी आमच्या आख्ख्या संवसाराक आज सांत पावला विधवांची आस्कारिणीची परब. आमच्या गोंयांत आमच्या गांवांत कितल्यो आमच्यो आमच्यो भयणी रांड आसात विधवा जाल्यात. गोरकार संपोवन विधवा विडोज आमी तांकां विमेन ऑफ होप म्हणटा आमच्या पॅरिशींत. आमी बरमुशान तांचे सगळें पळोवंक जाय. आपल्या गोरकाराच्या मरणान जायते फावटी एकसुरी आसात. जायते फावटी समाजाचे नदरे मुखार तांकां खाला उडयतात. अशेंच कितें भाग्यवंत पावला सांत पावला रोमांची ही वस्तोरी तिचें सगळें घडलें. तिचो गोरकार सोंपलो तेन्ना पूण तिणें आंग काडलें ना. आपल्यांत आशिल्ली ताकद आपल्यांत आशिल्लें बळ घेवन तिणें दुसऱ्या विधवांची सेवा केली. तांकां आदार दिलो आनी तांणी भाग्यवंतपणी आपलें जिवीत जिवंक तांकां तेंको दिलो. देखून ती तांची आस्कारीण आज आमच्या गोंयांत थोड्या वरांनी सगल्यो गोंयच्यो संस्था आसात विधवांच्यो वाट जोम्यांत. वाट म्हळ्यार विधवांचें आपोवणें तारोण आनी ताळो. वाट VAT हे जोम्यांत आशिल्लीं आमच्या गोंयांतलीं हांगा येतलीं. आमी तांचे पासत मागुया आनी आपलें देवान दिल्लें आपोवणें एज अ विडो पवित्र सभेंत आनी समाजांत बरे भशेन आपलें जिवीत सारूंक मागुया. आनी चवथे सुवातेर आज आमी भाग्यवंत सेबास्तियानाची परब करता. जायते इगोर्जांनी आनी आमचे इगोर्जेन सांजे आमी मिक्स करून भाग्यवंत
सेबस्त्यांवाचे पुरसांव काडटले. बागेवन सेबस्त्यांव बावार्थाक निशाणी दिता. भिवंक ना तो, आंग काडूंक ना ताणें, मरूंक तयार जालो आनी मरनानूच आपली बावार्थाक गोवाय दिली. आमी ताका उलो मारता, सगले पेस्तींतली आमकां राख, सगले तरेचे भिरांतींतली आमकां वाटाय, भोव करून तरेतरेचे दुयेंसांतली आमकां वाटाय. आमी एक धांवती नदर आनी भोंवडायली जाल्यार बेश्टीच पुरान GMCन गेली जाल्यार आमचें गोंय धाकटुलें एकूच असलें व्हडलें हॉस्पिटल म्हळ्यार ती GMC. थंय गेली जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा भाव भयणीनो कितें कश्ट, पिडा तरेतरेची, दूख आनी आमचे वैज नर्सी कितली वावुरतात. फाटल्या आयतारा दीस कोण येयली म्हाका आपोवंक, फादर मातशें एनॉयंटींग दिवपाक यो, कुमन्यांव दिवपाक जाता वय म्हणून गेली. कुमन्यांव घेवन 10:30 वरांचेर गेलो. हांव भियेतां GMCंत वचून, खरेंच भियेतां. पूण ती आयली म्हजेशी. पूण गेला ते आयतार जाल्ल्यान कांय नासलें, लोक नासलो, ट्रॅफीक नासलें. म्हाका थंय पावयलो, गेलो. एकल्याक एनॉयंटींग दिवंक गेल्लो हांव, एकल्याकूच. पूण जाणात तुमी 9 जाणांक एनॉयंटींग दिवपाक पावलो. फादर मातशें म्हजे मांयक, फादर म्हजे बापायक 4th फ्लोर 3rd फ्लोर ग्रावंड फ्लोरार पावलो तेन्ना एकली बायल आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर म्हजी मांय सदांच तुजे मीस आयकता टॅलिव्हिजनाचेर, ती बरी ना, ती तुका पळोवन खुशाल जातली, उपकार करून यो. पोत्तून 4th फ्लोराचेर गेलो. आनी प्रत्येक पावटी बाबा भयणीनो म्हाका थंय वचपाक भिरांत दिसता. हांव गेलो आनी इतले जाण 9 जाणांक एनॉयंटींग दिलें. हांगा घरा पावता म्हणसर 12 जालीं, 12-10 कितें जालें. बागेवन सेबास्त्यांवाची परब आमकां एक एकल्याक उत्तेजन दिता. कितलो लोक आज कोश्टवता, कितलो लोक आज अजाच्या जिविताचे भाराखाल आसा. पिडा आमकां ओडचिता, तरेतरेची पिडा. कांकराची पिडा आज कॉमन सगळ्याक. काळजाची पिडा कॉमन. किडनी फेलियर्स आज बागेवन सेबास्त्यांक आमी मान दिता आसतना मागुया आमकांय सगल्यांक बरे भाशेन हे संवसारांतली यात्रा करून स्वर्गीच्या राजाक पावय. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया म्हणून सदमंता देवा, सर्वोदिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरवी सभावलो, आंकार मारये तांय जल्मलो, पावस ताका ताणें कोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो अंतकानी पिलो, मेल्ल्या म्हणून देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्वोदिदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकेंचे बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासण्याचे जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आज आमी नियाळ्ळा पवित्र पुस्तकाचो आयतार. आज आमी नियाळ्ळा आमचो लोकराज्याचो दीस. आमी नियाळ्ळा बागेवन पावला विद्वांची आस्कारीण आनी आमी नियाळ्ळा बागेवन सेबास्त्यांवाची परब. ही चिंतना मनान धरून थोडी आतां मागणी आमची बापाक काल्तिकायेन उबारुया. सर्वेस्पराची स्मृती सोद बरी जिवाची घोटाय. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाल आसलेले पोरजेची सर्वेस्पराची सुमूट पुरगोटूंक आनी शिकोवंक आनी हे वरवीं तांकां जिवाची गोठाय दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया.
बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूत कोर. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आमच्या सरकारी सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीच्या मार्गान चलोवंक देसान वसतले तरेतरेचे अनितीचेर झुजोवंक नितीन उदरगतीचीं पावलां मारूंक आनी पोरजेक काळजाचो संतोष हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूत कोर. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका पुरगटूंक सर्वेस्पराच्या मान म्हाका धाडला. आमच्या क्रिस्ती आपावणें वळखून घेवंक देवाच्या उतराचेर उजवाड आनी सुफुर्तेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक आमी बरवेशाची संदेशकारां जावं बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूत कोर. येदसान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलां आनी ताच्यो वस्यो वोट दिला. ह्यो सगल्यो लोक वाचला त्यो सोजमला. आमच्या धर्मीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेलीं आनी दुसरीं आमचीं जायतीं केंद्रां संस्था खातीं आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मोलाचेर देवाचें उतर पुरगटूंक आनी शिकोवंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करतना बापाचें बोल मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकूत कोर. मोगाल बाप्पा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान. आमच्या मना काळजान जायते उद्गार आसात. आमचे सगल्यांचेर आख्ख्या आमच्या ताळगांवचे गांवचेर तुजो भरपूर उपोट आशिर्वाद घाल. आनी सगळीं आमी तुजी मोगाची भुरगीं कशीं खरी स्वतंत्रायेन जियोंक आनी हे भाशेन दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत बरवंशाची यात्रा आमी फुडें व्हरूंक आमकां आदार फाव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बेटोनीक आमी गायन गावया C40 उत्तर मोच्या देवाचे पान 40 C42 पेज 46. उत्तर मोच्या देवाचे पाहाका जागोयता आलोयता अर्पण मोच्या जिवाचे पाहापा वाकांटा बिरोयता. उत्तर मोच्या देवाचे काळजान कोचून दवरता अर्पण मोच्या जिवाचे बापाक भोगतीर उबारता. उत्तर मोच्या देवाचे काळजान कोचून दवरता अर्पण मोच्या जिवाचे बापाक भोगतीर उबारता. उबी रावया. भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान सोरपोत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमचीं दानां तुज्या मुखार हाडल्यान ती मानून घे. ताचे वरवीं तुजी मोगाची भुरगीं कशीं खुशाल जिवीत जिवन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवे. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचे. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolvaraco sorvis vortu, Sorgani sonsa, Polea tucea voi vovar, Sorgin duca soi, 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 सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गीन तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, तुमच्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचें रोगत पातकांचे मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोट घटुया. जेजूची गोंजाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणूची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पुडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन एमिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा, तुझे बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमचें इपतकां होस आनी आमकां ठारायन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. तुज्या घरांत पडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुदांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताना जोड चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची कपट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमकां सोडले. बापाचो संदेश, बापाचें मेकळेपण आमकां घेवन आयिल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताच्या बऱ्या उतराचो प्रचार करपी परगुटणार जावपी आमी सुभागी. ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोचे मासू कोरे खाण जेजू आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D30 पान 60 आणि 3, D30 पेज 63. Moje masu koreka sakun bode agorsa karza tumcha lagल्या हातान वागोयात मोच्या रोगान karza tumcha lagल्या हातान वागोयात मोच्या रोगान. आमचे गाडीस ओदरेता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पडोय दासा तुका घेवन खोशी जाता. आमचे गाडीस ओदरेता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पडोय दासा तुका घेवन खोशी जाता. जो कोण
आत्मोचे पियेता तोमोचे सोबेरावता आवय ताच्या सांगाता तोमोचे सोबेरावता आवय ताच्या सांगाता आमचे काळीज ओंदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज ओंदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता ताका देव जिवीत दिता ताचे जिवीत बाळगिता जोडटे दिसा उठोयता वैभवान तुजी वखोरता जोडटे दिसा उठोयता वैभवान जीव वखोरता आमचे काळीज ओंदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता. देवाक दिनवासुया ताचेंच उतर दिवन तो आमकां पोसता आनी आयज हो ताच्या उतराक भेटयलेलो दीस आमी उतर आयकलां नियाळ्ळां जिवंक तोच आमकां घोटाय दिता. हेंच ताचें उतर ताची भोव पवित्र कूड आनी रगत कशें आमी शेवलां. ह्यो घडयो हेंच नियाळून सारुया. आमच्या सुमनाची कार्यावळ फाटल्या आयतार आमचें धर्मदान जालां 1,00,000 रुपया. बुधवारा दीस जालां 16,870 रुपया 16,870 रुपीज. जशें हांवें नियाळ केला आनी पाद्रिगांनूय नियाळ केला आयज पवित्र पुस्तकाक भेटयलो दीस. सो वाचात पवित्र पुस्तक तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या खासगी जिवितांत आनी जियेय. आमी वाचता आमी नियाळटा पूण जायते फावटी जियोवपाक चुकता. इम्पॉर्टंट इज टू रीड, रिफ्लेक्ट and to live by the word that we are reading and reflecting. आयज आमचे फिरगोचेन अंतरराष्ट्रीय विद्वांचो दीस विडोज डे आमी पाळटा. सांत पावला ही तांची आस्कारीण तिचें आयज फेस्त आमी कोत्तले. 17 फिरगोचो गोंयच्यो आमच्या गांवांत येतल्यो हें फेस्त समरुपांक. 17 पॅरिशीज वील बी कमींग टू सेलिब्रेट दीस फीस्ट. सकाळीं 11 वाजता मीस आनी उपरांत मागीर संस्कृतीक कार्यावळ. हो दीस सगल्यांक तांकां उगडासाचो जावंक मागुया. सांजे 5:30 वाजता आमची परंपरीक सांज सभेस्त्यांची परब. मिसा उपरांत पुरसांव आसतलें. कोंफ्राद हांणी ओपमोस हाडून पुरसांत वांटो घेवंक आमी मागता. फाल्यां सोमारा दीस जानेराचे 27 तावन पयलो कम्युन्यांव घेवंक सोदतल्या भुरग्यांक लागशिल्ली तयारी सांजे 4 वाजतावन सुरू जाता. आवय बापायनी भुरग्यांक हाडूंक आमी मागता. सांजे 5:15 वाजता तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी मागण्यांचो जमो एडोरेशन कोत्तली वांटो घेवया. सांजे 6 वाजता पेंजीम डिनरीची पाद्रींची जमात बांबोली श्रायन. ब्रेस्तारा दीस जानेराचे 30 आमच्या भारतांत शांतीचो दीस. हो शांतीचो दीस आमी पाळटा कित्याक त्या दिसा आमचो फादर ऑफ द नेशन बापूजी गांधीजीक जितो मारलेलो. ही वॉज एसेसिनेटेड ऑन दॅट डे. त्या पासत आमी हो शांतीचो दीस मानता. आख्या संवसाराक ताका म्हणटा शांतीचो दूत. शांती पासत वावरलो आनी ताच्याच भारतांत शांती ना जाल्यार वावरुया सगळे भेदभाव सगळ्यो दुस्मानकायो मिटवून शांतींत जिवंक. शुक्रारा दीस जानेराचे 31 बागेवन जोम बॉस्कोची परब जाका आमी दोन बॉस्को म्हणटा. सालेजियन पाद्री आसा जावं आमचे पणजेन दोन बॉस्को आहा. आमचे वयरूय ओटशेला फादर टोनी आलेमांव आनी ताचे सांगाती ते जियेतात तांचे पासत आमी मागुया. सांजे 6 वाजता मीस आनी मागीर उपरांत कुमसारां. फ्रायडे जाल्ल्यान 6 वाजता मीस, कुमसारां एडोरेशन आनी 8 वाजता परम संस्काराचें बेसांव वा आशिर्वाद. फुडल्या आयताराक दोतनीच्या वावराक भेटयलेलो दीस.
दोतोनीचो वावर करूंक सगळ्यां लागीं मागता फुडें सरात. जायतीं आमची तरणाटीं शिकलेलीं आसात, जायत्यो नव्यो काजां जावन सुनो आयल्यात, शिंकलेल्यो आतां त्यो त्यांच्या गांवांनी दोतोन शिकयता. तांणी फुडें सरचें आनी दोतोनीचो वावर करूंक तुमी आदार दिवचो. त्या दिसा जेजूच्या देव मंदिरांत भेटवणीची परब. ऑन दॅट डे इज द फीस्ट ऑफ द प्रेझेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट इन द टेम्पल. सकाळीं पयल्या मिसा आदीं वातीचेर आशिर्वाद आसतलो आनी मागीर उपरांत मीस. सांजेर फिरगोजेंत नायट ऑफ एप्रिसिएशन दिनवास दाखोवपाची सांज. सांजे 5:30 वाजता मीस जातलें. सगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक, जावं PPC, जावं SSPP, जावं लिजन मारी, कॅटेकिस्टां यूथ, जितलीं एसोसिएशन आहात, सिनियर सिटीजन आहा, विडो आहात, तेमी सगळ्यांनी येचें. तांकां सगल्यांक आमी एप्रिशिएट करता, थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमी वावर कोत्तात देखून आमच्या सांगाताक आमचो हो वावर हे फिरगोजेचो उणो जाता, हळू जाता. बिकॉज यू आर वर्किंग हँड इन हँड विथ अस, द वर्कलोड एंड द बर्डन ऑफ दीस पॅरीश डिक्रीजीस एज वेल एज लायटन्स अप. आम तुमकां थँक्यू म्हणपानी आनी सोयेक ना, हो आमचो एक थँक्यू. सगळ्यांक हुस्कें नाका, फादर कितें करूं जाय, कांय करूं नाका, तुम कांय करूं नाका. तुम फकत येवपाचें, मिसा वांट घेवपाचो, प्रोग्राम चोवपाचो आनी थोडो वेळ सांगाता सारपाचो आनी मागीर प्रोग्राम संपल म्हणटरी सगल्यांनी घरा वचपाचें. सो कांय हुस्को धरिनाका, तुमी येयात. फुडल्या आयतारा लुदीस सायबींची नोवेनां सुरू जातात. तेस आनी मीस सांजे 5:30 वाजता. हांव कार्यावळ वाचता चोत्राय दोतची. फेब्रुवाराचे पयलेर सांजे 5:30 वाजता माडी जातली आनी उपरांत मीस. फेब्रुवाराचे दुसरेर फ्रॉम 2 फेब्रुवारी नोवेनां कॉमेस जातात. 5:30 वाजता तेस आनी त्या उपरांत नोवेनांचे मीस. कोणाकूय नोवेनाच्या मिसार जर इंतेसां भेटोवंक जाय जाल्यार बेगीनूच ती दिवची म्हूण मागता हांव. फेस्ता दिसाक सांजे 5 वाजता मीस जातलें. आमचो आदारी गवळी बाब आवशिल्ल्यार बेस्म सिम्यांव हे मीस संभ्रमतलो. मिसा उपरांत पुरसांव आसा आनी पुरसांव उपरांत 8 वाजता सारको दिस्त एक्झॅक्टली 8 o'clock आमचो तियात्र आसतलो. तियात्र फ्री, सगल्यांनी रावचें आनी पळोवनचो म्हूण मागता हांव. फेस्ता दिसा इगोर्जेतान वयर वचूंक आमकां बसी दवरल्यात. आतां 2 ट्रीप आसात. पयली ट्रीप 3:30 वाजता आनी दुसरी ट्रीप 3:45 वाजता, 3:30 आनी 3:45 तालिगांवच्या फिरगोर्जेतान. वयर आमी युनिवर्सिटी जंक्शन आहा थिंगा पावले, हॉटशेल जंक्शन आहा थंय पावतोच, बस स्टँड आहा थंय पावतोच आमी तेस करून पुरसांव काडून प्राचिताच्या मनांत देंवतले. आनी हें पुरसांव कित्याक करचें, तुमच्या दुयेंतां पासोवपाक. जाय जाण आमी दुयेंत आहात, मागात तुमचे पासत. तुमगे गोडचीं, शेजारी, सामारी, सोयरी धांवरी, ओळखीचीं, आतां जायत वॉट्सॅपाचेर वळख ना जाल्यार लगूत येता, तेंचे पासत उगडास करात, तांचे पासत मागात. पेकोवणी सगल्यांक जायी. दुर्दीस सायबीणीची परब सायबीण माय पेकोवणी दिता. फेब्रुवाराचे 14 सिनियर सिटीजन घडून हाडटात व्हॅलेंटायन नायट. उपकार करून सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. हो प्रोग्राम लिटल फील्ड जातलो. टिकेटी घेवंक उलो मागता. बँड आसा सावंड ऑफ म्युझीक. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक मार्टिन्स नायलारे रोड, केरांत PPC. एल्कोहोलीक अनॉनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत. उबी रावया. आमचे थोडेशे कॅलेंडर्स जे आमी छापिल्ले ते उरल्यात, मागता ते काबार जावं, कित्याक जानेर संपत आयलो. कोणाक जाय ताणें ते घेवचे आनी दुसऱ्यांकूय व्हरून दिवचे. कित्याक हो युनीक कॅलेंडर आमचे रोमांची जावं पाप साहेबाचे आनी दुसऱ्यांची चित्रां आसात थंय, म्हणून तुमी ते व्हरचे म्हूण मागता. आमचो सावंड मातशें आज हेंच्यांनी कालच्यान मातशें होंकरयता, कित्याक आमचो एम्प्लिफायर अकस्मात बिगडलो. फाल्यां आमी हो नवो एम्प्लिफायर घालतले, कित्याक आमी आमची इगोर्जेक सदांच कितें बरें तें दिवंक जाय. फाल्यां जावन आमी नवो एम्प्लिफायर हाडटले हांव नवो, कित्याक तो पोरण्यो आसात ते जायत्यो वस्तू पोरण्यो जातात तुमी जाणात, आनी कसल्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू रोखड्योच बिगडटात. म्हणटच आतां हो नवो एम्प्लिफायर आमी नवो घेतले हांव, कित्याक इगोर्जेचो सावंड तुमकां सगल्यांक तुमचे आसण्या मेरेन पावूंक जाय. आदी फुडें सगळें तुमकां आमी तुमचे बरे उतरां पासत आनी बरेपणा पासत देव बरें करूं म्हणटा. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा,
तुज्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. तुज्या उतरान आमकां पोस. आमचे निशेल्ल्या मोना काळजाक नवो बोरवंसो दी. अशें सदांच तुजी खोशी करून तुजीच वडवीक आमी ओळखूंक पावू आनी सासणांक तुका भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. यू 26 सान सेबास्तियां भोगता पान 243. यू 26 पेज 243. San Sebastián boca tu doyara, hoy sachavo sabo birmora. San Sebastián boca tu doyara, hoy sachavo sabo birmora. Devalagi magun mogara, mogara. Devalagi magun mogara, mogara. Ivaram cheveri sorbida. Devalagi magun